सस्टेनेबल टुरिजमाचेर भर दिवपा खातीर ताजेर डिस्कशन्स जाले। हांवें म्हजें इनॉग्रल एड्रेस केलो। आयज फाल्यां आनी परवां 3 दीस ही मिटींग चलतली। ताजेर विविध विशय जे आसा टुरिजम रिलेटेडचे हाजेर डिस्कशन जातलें। आनी सगळ्यांत बरी गजाल इट इज एन डिक्लरेशन जें जातलें, इट इज एन गोवा रोड मॅप डिक्लरेशन फॉर G20 म्हणून युएनान डिक्लेअर जातलें। त्या खातीर गोंयकारां खातीर सगळ्यांत ही व्हडली गजाल आसा। केन्ना एखाद्या G20 मिटिंगेचें डिक्लरेशन जेन्ना गोवा रोड मॅप G20 डिक्लरेशन जावप हें आमच्या खातीर खूब बरी गजाल आसा। आनी निश्चित रित्या हांव वेलकम करता डिसिजन। इट इज नॉट ओनली द म्हणजे गोंया खातीर एक टुरिजम इंडस्ट्रीक बूस्ट दिवपी आसा आनी आमी G20च्यो इतक्यो मिटिंग्स ज्यो केल्यो ताज्या खातीरय इट इज एन सक्सेसफूल इव्हेंट म्हणपाक कांय हरकत ना। सो डेफिनेटली म्हाका दिसता ताज्या बरोबर सायड मिटिंग्स वेगवेगळ्यो जायत आसता। आयची क्रूज टुरिजम बूस्ट करपा खातीरय बी ट्रेडर्स आनी डिफरंट इन्वेस्टर्स इंडस्ट्रीज लिडर्स हांची मीट आशिल्ली, तिकाय एड्रेस करपाची संद आयली। सो क्रूज सॅक्टरांत गोंय कितल्या मोठ्या प्रमाणात इन्वेस्ट करता लोक आनी कितल्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आसा ताजेरूय तेंच्या कडेन उलोवपाची म्हाका संद मेळ्ळी। म्हाका दिसता निश्चित रित्या G20चो खूब मोठो फायदो हो गोंयाक इन लाँग रन म्हणजे वेगवेगळ्या इंडस्ट्री सॅक्टरांत जातलो हाजी हांव अपेक्षा करता। जे इन्वेस्टर्स आयला तेंच्यांनी ह्या अशा इंडस्ट्रियल सॅक्टर टुरिजम इंडस्ट्री सॅक्टरांत इन्वेस्ट करचें हें हांवें डिमांड केलें।